उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. इजाक जल्मलो तेन्ना अब्राहमाक 100 वर्सां आसली. भुरगो वाडटोच ताचे दूध काडले त्या दिसा अब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुताक इजाका बरोबर हागार इजिप्तकान्नीक जल्मलो तो भुरगो खेळटा तो सारान पळयलो. तिणें अब्राहमाक म्हणलें, तें चाकोन्नीक आनी तिच्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इजाका बराबर चाकोनीच्या पुताक दायजांत वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून अब्राहम एकदम दुखाभरीत जालो. पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोन्नीक लागून तूं दुखाभरीत जावं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलेंय तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका संसोद मेळटली. पूण चाकोनीच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठून अब्राहमान इल्लें जेवण घेतलें आनी चामड्याच्या पोतयेंत उदक घालें आनी तें आगारा कडेन दिलें. भुरग्याक तिच्या भुजार घालो आनी तिका धाडली. ती बेर्शेबाचे अरण्यांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका जिलकुटा पोंदाक दवरून ती फुडें गेली आनी बाण पडटा तितल्याक वचून बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोलें भुरगें म्हज्यान पळून नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो किंच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सर्वेस्परान भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी स्वर्गार थावन देवाचे दुतान हागाराक उलो मारून म्हणलें, हागार, कितें जालें? भिवू नाका. तुवें दवरल्याय ते जाग्यार थावन देवान भुरग्याचें रडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातान दवर, कित्याक ताचे थावन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों. देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. देव त्या भुरग्या बराबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें अरण्यांत आपलें ठिकाण केलें आनी तो बालेकार जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भोगतानो, सर्वेस्पराची भोगती करात. ताची भोगती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवा पर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. येयात भुरग्यांनो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भोगती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोपडला? लांब आंवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. Sorvesporak, 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 आपल्या रोचना भितर मालगोणी जावंक आमी आपले उदार खोशेन स्वता उतरां वरवीं
बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Salve sporak, salve, 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 salve sporak, salve sporak, salve, salve, salve sporak, salve sporak, salve, salve sporak, salve sporak, salve sporak, salve. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गाडारा प्रांतांत दोर्याचे पिळे तोडी तो आयले उपरांत देवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयले. दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळी जायनासले आनी अवचितूच ते बोब मारूंक लागले. जेजू देवाचे पुता, तुका आमचे कडेन कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळूंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय तावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चोरतालो आनी देवचार जेजू लागीं अशें प्रातून मागूंक लागले, हांगा सोरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांचे हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें ताका म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरां भितर वचून रिगले. आनी अवचीत सगलो हिंड कोळसा वेल्यान नेटान दोर्यांत धांवून गेलो आनी उदकांत बुडोवन मेलो. राखणे पळून गेले आनी नोंगरांत येवन घडलेलें तें आनी देवचार बसलेल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. अवचितूच नोंगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ओरणांतूय देव सांबाळ करता. आयचे पयले वाचपांत आमी आयकता की आपल्या पुताक इजाकाक पळयून सारा खुशाल जाली. खरी पूण अब्राहमाक आनी हागाराक जल्मल्ल्या पुताक इश्मायलाक पळयून ती चिंतूंक पडली. अब्राहम आपले सगळे दायज इजाका आनी इश्मायला मदें वांटून दिवंक शकता. देखून ती बरीच भियेली. हेच पासत तिणें अब्राहमाक सांगलें की हागाराक आनी तिच्या पुता सयत घराब्यांतली भायर घालूंक. आपल्या रोगताचे पुताक भायर रावंक अब्राहम बरोच खंटवलो खरो, पूण देवाकूय इसाका उदेशी अब्राहमाची संसोद फुडें व्हेली जाय आसली. देखून ताणें हागाराक आनी तिच्या पुताक घराब्यांतली भायर घाली आनी अरण्याचे वाटेक लायली. पूण अरण्यांत आसतना हागाराचो आनी इश्मायलाचो सांबाळ देवानूच केलो आनी इश्मायलाक एक नवे सोस्तेचो बापूय नेमलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता की गादारेन गांवांत पावतोच थंय बुयेरान रावतल्या दोग देवचार बसलेल्या मनशाक जेजू भेटलो. ते भिरांकूळ राकोस कशे दिसताले, देखून लोक त्या वाटेन वचनासलो. जेजून तांचे वयले देवचार काडून तांकां परतून बरे मनीस केले. हें पळोवन गांवचो लोक भियेलो आनी आपल्या गांवांतलो भायर सोर म्हूण तांणी जेजू लागीं मागलें. देवान आपल्या दर एकल्याच्या हातांत 2 परगटणेचें कार्य दिलां आनी ते फुडें व्हरूंक म्हजो आनी तुजो कायदो. ताची येवजणे प्रमाणे निर्मळ जिवीत जिवन ताचे मिसांव सगळे राष्ट्रांक परगटूंक आमचो हावेस जावंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दिसपट्टी देवाची उतर वाचून जिवितांत वेव्हारान घालून सैतानाचे वायट ताळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक वावरुया.